एका रेप केस प्रकरणात विक्टीम जाल्ले दिल्लीच्या एका चलयेन पुलिसाक कंप्लेंट दिल्या उपरांत ते चली 27 एप्रिल सावन बेपत्ता आसा। तिचो मोबायल फोन बंद आसा आनी तिने दिल्लो पुलिसाक एड्रेस सगळो फटींग आशिल्ल्याचे दिसून आयले। मजगती ह्या प्रकरणातलो दुबावीत 32 वर्सां पिरायेचो अखिलेश शेट्टी पुलिसांच्या ताब्यात आसा। त्याने आपल्याक बेल दिवची म्हणून बेल फायल केल्ली, मात पॉक्सो कोर्टान त्याची बेल रिजेक्ट केल्या। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। ही घडणूक 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल 2026 ह्या काळान एका गेस्ट हाऊसान घडली। एक्युज्डाक ते चली तेका एका बिचार मेळ्ळी, तांची थंय ओळख जाली। फ्रेंडशीप तेंची इतकी वाडली की तिका तो आपल्या बरोबर गेस्ट हाऊसांतल्या रूमार व्हेली। रूमार व्हरोन ताणें त्या चलयेचेर जबरदस्ती करून तिचो रेप केलो। तेज्या फुडें एक्युज्डान खंय त्या चलयेक भरपूर तो मारतालो असो चलयेचो ताजेर आरोप आसा। तेज्या फुडें त्या चलयेक फांतोडेर तेका थंयच्यान पळपाक चान्स आयलो आनी ते थंयच्यान पळोवन आयले आनी एका शॉपार तेणें आपल्याक हेल्प कर म्हणून सांगलें। चलयेन कंप्लेंट दिल्या उपरांत मांद्रे पुलिसांनी ह्या प्रकरणातलो दुबावीत 32 वर्सां पिरायेचो अखिलेश शेट्टीक धरलो। आता मांद्रे पुलिसांनी ही केस इन्व्हेस्टिगेशन फुडें करपाक जाय म्हणून त्या चलयेक आपोवपाचें ठरयलें। मात चलयेन दिल्लो फोन नंबर दिल्लो तो तांकां बंद मेळटालो। तो मोबायल नंबर आजुनूय बंद मेळटा। फुडें मांद्रे पुलिसांनी चलयेन दिल्लो दिल्लीचो एड्रेसाचेर दिल्ली पुलिसाक तो एड्रेस चॅक करपाक लायलो। मात दिल्ली पुलिसांनी मांद्रे पुलिसाक सांगले की जो एड्रेस तुम्ही धाडला त्या एड्रेसाचे हांगा कसलेच कांय ना म्हणून तेंच्यांनी सांगले। आता मांद्रे पुलीस त्या चलयेक सोदपाक प्रयत्न करता, मात दुबावीत 32 वर्साच्या अखिलेश शेट्टी केल्ली बेल एप्लिकेशन कोर्टान रिजेक्ट केले। पुलिसाचे म्हणणे आसा की अखिलेश शेट्टी समज बेलीर सुटलो जाल्यार चौकशीक आडमेळी हाडटलो, पळून वयतलो, विटनस कोण आहा तांकां भंय घालतलो अशें म्हणत पुलिसांनी शेट्टीच्या बेल एप्लिकेशनाक विरोध केला।